See, as a block president, some feeling is there within me that we need a candidate from Congress. आता आम्ही जो वावर करता ही कमिटी फॉर्म करपाक ही काँग्रेसाची कमिटी जी हांवें फॉर्म केल्या आनी हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमची कमिटी जाल्या आमी वाड्या वाड्यांनी देरा देरांनी भोंवले लोकांच्या आनी लोक आमकां सांगपाक लागलो की तुमचो काँग्रेसाचो वेव आसा काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट दिया आमकां. आमी एक एक लोकांचे विचार घेतले आणि त्यांचे सेंटिमेंट्स दे आर फेड अप ऑफ दिस एक्झिस्टिंग गव्हर्नमेंट अँड दे आर टेलिंग अस वाय डोंट यू डिक्लेअर युअर कॅन्डिडेट. डिक्लेअर करपाक आमची हायकमांड आसा बट आमी आमचे सेंटिमेंट्स जेन्ना आमचो सिनियर ऑब्झर्वर एक्स युनियन मिनिस्टर फायनान्स मिनिस्टर मिस्टर PC चिदंबरम, आमचो स्टेट ऑब्झर्वर दिनेश गुंडूराव, स्टेट प्रेसिडेंट GPCCचो बाब गिरीश चोडणकर आणि यांच्या फुड्यान हांवें एक मागणी केल्ली. वी वॉन्ट अ कॅन्डिडेट फ्रॉम काँग्रेस आणि अ न्यू फेस who will fight or who will raise the voice of people of Dabolim in the assembly, who will have a vocal voice for the people of Dabolim as well as of Goa. Now, when we say people of Dabolim should have a face, we were interacting with our captain Viriato Fernandez. आमची तेचेर भासाभास जाली, तेंचे कडेन उलोवप जालें, डिबेट कशी आमी केली आनी तेचे विचार जे कितें आसले ते आमकां सगळ्यांक मानवले. आमी कमिटीच्या वांगडा तेजे कडेन मिटींग सुद्दां केल्या आनी सगळ्यांक तेजें मान्य जाल्लें आसा. आमी तेजे कडेन एक मागणी घातली, कॅप्टन वाय डोंट यू जॉइन काँग्रेस अँड फायट इलेक्शन ऑन अ काँग्रेस टिकेट. तुजे सगळे विचार आमकां मानवले बट आमकां जाय तूं काँग्रेस टिकेटीचेर कॉन्टेस्ट जाल्लो. सी दिस proposal has already gone. He has also accepted it, but he is saying what? He has given certain demands to the high command of Congress, wherein they have almost approved or agreed to it. Now these demands are mainly based on the goans. आमचे गोंयकारांचे बदल जावं ते कोल, जावं ते 3 linear project, जावं ते टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे 16B, रिवर प्रायवेटायझेशन, पोर्ट्स बिल, मेजर पोर्ट बिल, CZMP हेजे बद्दल ताणें जाय ते विचार केले. द पीपल ऑफ गोवा. आता फक्त एकूच आमची मागणी दाबोलीम ब्लॉकाची, तूं काँग्रेस टिकेटी बॉस आनी आमी तुज्या फाटल्यान रावतले. नाव रिगार्डिंग अलायन्स, जुझे फिलिप द NCP प्रेसिडेंट हॅड अप्रोच्ड मी. आमचे अलायन्स जाले, हे जाले, ते जाले. आमी हायकमांडा कडसून कांय आयकूंक ना, आमच्या प्रेसिडेंटानूय आमकां कांय सांगूंक ना. सो वी आर नॉट accepting any alliance until and unless we hear from it. And now, it is my Congress bloc. If he wants to have an alliance, where is his bloc? He has to show us his bloc. He cannot depend wholly on our bloc to support his candidature. आता तो म्हणटा कितें alliance जालो, we are supporting. तूं तुजोय bloc दाखय. Let us jointly work together if that is the case. But तुजो ब्लॉकूच ना. आमचे कडेन उलयलो तो, हांवें सांगलें तें जालें जाल्यार आमी वी वील सी. आय हॅव टू पुट दीस डिमांड इन फ्रंट ऑफ आवर ब्लॉक. अदर मेंबर्स ऑल्सो हॅव टू एग्री. आय कॅनॉट टेक द डिसिजन ऑन माय ओन. वी हॅव टू फेस माय पीपल. सो इफ एनीथिंग सच थिंग हॅपन्स, I will put this demand in front of them. We will take necessary decisions as and when it comes.